येवकार हांव जवाहर बर्वे. जनता कर्फ्यूचे फाट भुयेर पळयात गोंयच्यो खबरो विस्तारान. जनता कर्फ्यू आनीक 3 दीस वाडोवपाचो निर्णय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाहीर केला. म्हटल्यार 25 मार्चाक मध्यान राती मेरेन राज्याच्यो शिमोय बंद आसतल्यो. फकत अत्यावश्यक सेवा चलतल्यो. खाजगी आस्थापनां, उद्देग आनी कारखाने बंद दवरचे अशें ताणें मागलां. तशेंच वृत्तपत्रांक लेगीत फकत सोशल मिडियांतल्यान बातमी दियात, कागदाचेर छापूं नाकात असोय उलो ताणें मारला. पळयात हो पुराय व्हिडिओ. गोयच्या सगळ्या जनतेचो हो धन्यवाद म्हणटा. जनता कर्फ्यू ताणें 100% सगळ्यांनी सहभाग दिलो. आज पूर्णता दीसभर सगळी आस्थापना आपली बंद दवरून सगळ्यांनी जनता कर्फ्यून सहभागी जाले, आपापल्या घरांत रावले. म्हाका दिसता कोरोना व्हायरस कोविड-19 हाच्या विरुद्धच्या लढाईक अशाच पद्धतीच्या सहकार्याची आमकां गरज आसा. म्हणून आमी आज निर्णय घेतला की होच जनता कर्फ्यू जो आसा हो 25 तारीख रातचो 12 वरांपर्यंत, म्हणजेच फुडले 3 दीस सोमार, मंगळार आनी बुधवार अशाच पद्धतीचो कंटिन्यू करपाचो ठरयला. सगळी डिपार्टमेंट्स ही बंद उरतली एक्सेप्ट द एसेन्शियल सर्विसीस. सेकंड फेजींतल्यान तिसऱ्या फेजीन वयता आसतना आमकां ही चेन ब्रेक करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. एक्सेप्ट दूध, पेट्रोल, मेडिकल सर्वीस आनी एमर्जन्सी सर्विसीस म्हणजे पुलीस स्टेशन, फायर स्टेशन ही तिकीच चालू उरतली. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान उरलेल्या प्रायवेट आस्थापनांकूय रिक्वेस्ट करता, प्रायवेट इंडस्ट्रीज आसतल्यो, बँक्स आसतल्यो, बाकीच्यो सगळ्यो, की फुडल्या 3 दिसां खातीर सुद्दां तांच्यांनी बी बंद दवरचें आनी ह्या जनता कर्फ्यूवान तेंच्यांनी सहभागी जावचें. आयज जरी आमी म्हटलें की कोरोना व्हायरसचो एकूय पेशंट पॉझिटिव्ह आमकां आयज पर्यंत गोवा मेडिकल कॉलेजीन मेळूंक ना, जाल्यार सुद्दां आमकां हेजेर प्रिकॉशन्स घेवप हें गरजेचें आसा. आज आमी राज्याच्यो बॉर्डर सील केल्या. भायरसून कोणूच ट्युरिस्ट म्हणा किंवा इतर व्हेकल्स ह्यो राज्यांत येयना. आयज केंद्र सरकारान निर्णय घेवन ट्रेन बंद केल्यो. ताज्या उपरांत एरोप्लेन रेस्ट्रिक्टेड आसात सामक्यो, तांकां स्क्रीन करून धाडले वता. त्या खातीर भायरसून येवपी पॅसेंजर्स हे खूब रेस्ट्रिक्टेड आसात. म्हळ्यार हातूंतल्यान गोंयांतले लोक सगळे सुरक्षीत आसा अशें आमी म्हणूंक शकना. फाटल्या 3 ते 4 दिसांक बरेच जाण जे भायर दुसऱ्या राज्यांत शिकपाक आसपी किंवा नोकरी करताले हे सगळे लोक हे गोंय राज्यांत आयल्या. बट काही जाणांनी आपली स्क्रिनींग करून घेवंक ना. तशें जर कोण आसत जाल्यार निश्चितच तेंच्यांनी स्क्रिनींग आपलें करून घेवचें. प्रिंट मिडियांतल्या म्हाज्या सगळ्या भावांक हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी तुमचो पेपर्स जरी लोकां पर्यंत पावप खूब कठीण आसा आनी पेपर सुद्दां एका पद्दतीचो हो कॅरियर ह्या व्हायरसाचो जावपाक शकता अशे डावट्स आसा. ताच्या खातीर म्हाजी तुमकां विनंती आसा, फुडले 3 दीस तुमी तुमचो सोशल मिडिया वापरून सगळ्या सरकारचे निर्णय आनी बाकीच्यो सगळ्यो बातम्यो इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, सोशल मिडिया ह्या माध्यमांतल्यान तुमी सगळ्यांनी पावोवचें ही म्हजी तुमकां विनंती आसा. मेडिकल्स जे आसा हॉस्पिटलां आसा थंय एसेन्शियल गुड्स पावतले पावचे, ताचेर कितें तयारी केला गव्हर्मेंट? आमी आतां पर्यंत म्हटलां एसेन्शियल सर्विसीस हाच्या अंतर्गत येवपी प्रायवेट हॉस्पिटल्स, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल शॉप्स आनी मेडिकल शॉप्सा खातीर काही येवपी व्हेकल्स, मेडिसिन्स घेवन ज्यो येवपी आसतल्यो राज्यांत, एम्ब्युलन्सीस ह्या सगळ्यांक एलाव केला. आनी भायरच्या राज्यांत येवपी फक्त दूध हे एकूच आमी एलाव केला. लोकांनी थोडीशी कळ सुचप आरोग्याच्या नुसार गरजेची आसा आनी ताका लागून भायल्या राज्यांतल्यान येवपी बाकी सगळ्यो गजाली आतांच्या घडीक आमी स्टॉप केला. फुडल्या 3 दिसांक म्हाका दिसता लोकांनी थोडेशें सहकार्य करप गरजेचें. ग्रॉसरीचेर कितें केलां? ग्रॉसरी 3 दिसां खातीरची ग्रॉसरी ही प्रत्येकाच्या घरात शक्यतो आसता. बट सामकीच प्रॉब्लेम आसत जाल्यार एखाद्या दुसऱ्याक ग्रॉसरी उगडून घेवपाक काय हरकत ना. बट आमी ग्रॉसरी उगडपा खातीर एलाव करूं ना. बाजार बंद दवरचो, कारण आमी 3 दीस जर दवरिना जाल्यार परत गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत लोक येरेदारी करपाक लागतले आनी भायल्या राज्यांतल्यान जे लोक येवन आतां हांगासर रावतात ते लोकां मदीं मिसळटले. आमकां तांकां लोकां मदीं मिसळपाक दिवपाची गरज ना, कारण तांकां 14 दीस हे तेंच्यांनी क्वॉरंटायन जावप, होम क्वॉरंटायन जावप, लोकां मदीं न मिसळटा रावप. एखादो पेशंट जरी तो व्हायरस कॅरियर आसलो जाल्यार सुद्दां ताका अफेक्ट जायना, म्हटल्यार तो फुडल्या दुसऱ्या मनशाक अफेक्ट करूं शकता. हाची काळजी आमी घेवपाक जाय. आमी खूब भाग्यवान आसा आनी तोच आमी ही लढाई जर आमी कोविड-19 हेच्या विरोधात जर चालू दवरतले जाल्यार सगळ्या लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा. म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंट आनी विशेश करून आमचें आरोग्य खातें, गोवा मेडिकल कॉलेज
जे हाज्या विरोधात लढपा खातीर फ्रंट रनर आसात, सगळे म्हणजे आयसोलेट केल्ल्या पेशंटा खातीर, क्वॉरंटायन करपी पेशंटा खातीर फ्रंट फुटाचेर वचून ह्या ज्या क्वॉरंटायन कोविड-19 हाज्या विरोधात जे लढाई करता त्यांचे खरोखरूच हांव सगळ्या समेस्त गोंयकारांच्या वतीन धन्यवाद म्हणटा. ह्या निर्णयाक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेने तेंको दिला. तो म्हणटा हाका पर्याय ना, तेका लागून लोकांक ज्यो अडचणी जातल्यो तेचेर फाल्यां मेरेन उपाय काडटले. आनी आमकां बी खंय ना खंय कांय गोश्टी करचे पडटले इन ऑर्डर टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोरोना व्हायरस. मातसो आमकां सगळ्यांक त्रास जातलोच, पण ते करचेच पडटले. आता खंय तरी लोकांमध्ये कन्फ्युजन चालू आसा की लॉकडाऊन की जनता कर्फ्यू It is what was there today is being implemented for the next 3 days, and based on the next 3 days, Chief Minister may take an additional call based on what the situation is in the country. सगळ्या राज्यांत तुम्ही पळयल्यार आयज सगळीकडे प्लेन्स बंद जाल्ले आसा, इंटरस्टेट बसीस बंद केल्ले आसा, रेल्वेज बंद केल्ले आसा. हे सगळे करपाची गरज कडक आमकां रावची पडटली आनी भुमिका कोणी घरा भायर येवं न्हय. जे गरज पडल्यारूच एमर्जन्सी आसल्यारूच लोकांनी भायर येवपाचो प्रयत्न जेवण खावण्याचे भितर लोकांक त्रास जावचो ना. कितले वी हॅव टू फायंड मॉडॅलिटीज अँड वर्क. मेन इज द लायफ्स ऑफ द पीपल. म्हाका खबर आहा की तुमी जे कितें सांगूंक सोदता की कदाचित लोकांक त्रास जावयेत, पण आय वेलकम द डिसिजन एंड आय एम फर्मली विथ द चीफ मिनिस्टर ऑन द डिसिजन. लॉकडावन एंड शटडावन जे केला ते माध्यमांतल्यानूच खूब प्रमाणात आमी हे कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ व्हायरस आमी थारू शकता. कितें गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें हे प्रोविजन केल्लें आसा की जेवणा खावणा भितर ना ते हांव मुख्यमंत्री फाल्यां जेन्ना गावतले म्हाका तेन्ना हांव तेंचे कडेन विस्तार चर्चा करतलो. हे खेपे लोकांनी वेगळेंच गोंय अणभवलें. शारां शांत आनी गांव निवांत, रस्ते रिते, बाजार बंद, भौशीक येरादारी ना. भुरग्यांनी आंगणात वा ग्रावंडाचेर वचून खेळचे बदला घरात बसून टीव्ही पळोवप पसंत केलें. चुकून कोण तरी दुचाकी वा आपले कारींतल्यान फॅमिली बरोबर भोंवतना दिश्टी पडटाले. असो देखावो हेच्या आदी चुकूनच पळोवपाक मेळ्ळलो. एका कोरोना व्हायरसान हें सगळें घडोवन हाडलें. एकामेकांची भलायकी सांबाळपाची लागणूक सगळ्यांनीच दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जनता कर्फ्यू पाळपाचो उलो मारलो आनी तेच्या आव्हानाक देखूनच भारतीयांनी प्रतिसाद दिलो. जनता कर्फ्यूच्या वेळार अत्यावश्यक सेवा चालू उरतल्यो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलेलें. त्या प्रमाण फार्मासी, कांय पेट्रोल पंप आनी हाताच्या बोटार मेजपा इतली हॉटेलां उक्ती आसली. मिडिया अत्यावश्यक सेवेत येता अशें प्रधानमंत्र्यान सांगिल्ल्यान आमच्या खबराकारांनी दिसभरच्या घडणुकांचो नियाळ घेवपाचो यत्न केलो. कांय जाणांक घरा भायर आफोवन प्रतिक्रियाय घेतल्यो. पळयात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जनता कर्फ्यूचो मारलेलो उलो हेका बरोच प्रतिसाद मेळ्ळा. फक्त गोंयभरच न्हय तर पणजेनी सुद्दां. हो पणजेचो सामको मुख्य रस्तो दयानंद बांदोडकर मार्ग, ह्या रस्त्याचेर इतके वाहनाची येरादारी जाताली. आयज तुमी पळयतात थंय मेरेन एकूय तुमकां गाडी दिसची ना. केन्ना चुकून खंयचीय गाडी 2-3 मिनटां खातीर एक गाडी येता. पणजी शार म्हणटा ते गोंयचे सामकेच बिजी शार. ह्या पणजे मार्केट तुमी पळयात, हांगा तुमकां सद्दां गर्दी दिसताली. लोक ये वच पांय दवरपाक जागो नासलो. प्रायम मिनिस्टरान जनता कर्फ्यूची घोशणा केल्ल्यान हांगासर शॉपवाल्यांनी हेका उदंड प्रतिसाद दिल्लो आसा. लोक हांगासर येत ना, पूण ह्या दुकानवाल्यांनी स्वताहून आपली दुकानां बंद केल्यात. हांगासर ही तुमकां लायन दिसता. ज्यूस सेंटर,
कपड्याचें दुकान, व्हाणांचें दुकान, सगळ्यांची ही सामकी मार्केटांतली म्हणटा ती सामकी बिजी लायन. हो पणजेचो मार्केट कॉम्प्लेक्स. ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान A to Z म्हणटा तें सगळें सामान मेळटा. पूण ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्साची आयज सगळीं दारां बंद आहा. चारूय दारां आयज मार्केट ऑथॉरिटीजांनी बंद केला. आम्ही आता सध्या पेडणे बाजारान आसा. पेडणे लोकांनी, पेडण्याच्या बाजारकारांनी आणि सगळ्या लोकांनी सारको ताका साथ दिल्लेली आसा. आयज सगळी शॉप्स बंद आसा. कोण रस्त्यारूय ना, स्टँडारूय कोण ना. बस स्टँड बंद आसा. कंप्लीट टोटल बंद केल्लो आसा. बस स्टँड लॉक केल्लो आसा आणि रस्त्यार एक माणूस ना. आमी आतां केरी गेल्ले, त्या प्रमाणे सांखळी गेल्ले, बिचोली गेल्ले जाल्यार सबंद जर सामसूम जाल्ले आसा. आनी त्या खातीर आमी मयम लेक गेल्ले आसा. मुद्दम ट्युरिस्ट येता कारण पळोवपाक, जाल्यार हांगासरूय बी सगळें बंद आसा.
जो देशाचे पंतप्रधान जो आसा त्याने जो उलो मारलो की आयची 22 तारीख आयच्या दिसाक की सगळ्यांनी घरांनी बसून रावचे, कोणूच भायर सरचे न्हू. तेजे ह्या उल्याक सगळ्या त्या लोकांनी ते आयज सगळे तरेचे देशांक आनी गोंयांत सगळे तरेचे लोकांनी हे पाळिल्लें आसा, बंद पाळिल्लें आसा आनी लोक भायर सरना. गव्हर्मेंटाची कितें आयडिया ती आमकां खबर ना, पूण आतां सामकें सुनसान करून कोरोना वतलो काय सगळ्यांना लागतलो तेंय कळना. अशें धरया की सगळे लोक आशिल्ले जमल्ले जेंका कोरोना लागला ते स्प्रेड जावंक शकताले, पूण आतां अशें दिसता की कोण नासतना कोरोना स्प्रेड जावंक शकचो ना अशें म्हाका दिसता. सगळ्यांनी आज सगळ्यांना बरो सपोर्ट दिलो, मोदीक मान दिलो. आमी अशेंच आमी कोरोना आमी आमचो नायनाश करपाचो सगळे जगात दाखोवन दिवया. कोण आयज जनता कर्फ्यूक बरोच सपोर्ट मेळ्ळो आसा. तुमी जशें पळयता की हो जो FL गोम्स रोड हा हो एकदम ट्राफिकान भरलेलो आसता. हांगा पोर्टाच्यो गाडयो तशेंच लोक मार्केटींग आनी एक मेन सिटींतलो हो रोड, पूण हांगा पळयतालो हांगा लोक कोणूच दिसून येना. तशेंच पळोवपाक गेल्यार वास्कोचो फीश मार्केट बंद आसा, फूल फिशींग जेटी पळयत जाल्यार फिशींग जेटीचे ट्रॉलर्स खाली आहात आनी वास्कोक पळयत जाल्यार चडशी चड दुकानां सगळीं ऑलमोस्ट 100% शॉप बंद आसात. ओपन आसा ते फक्त थोडे फार्मासीज ओपन आसात, त्या भायर 1-2 पेट्रोल पंप ओपन आसात, जेणे करून जर कोणाक इमर्जन्सी आसत जाल्यार तांकां बेगीनच्या बेगीन ती सर्वीस प्रोवायड. वास्कोन हे बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. काणकोण वाठारांत सुमार डझनभर फार्मसी आसात, पूण 22 तारखेच्या ह्या जनता कर्फ्यूच्या दिसाक एकूय फार्मास उगडी नाशिल्ल्यान ह्या वाठारांत जे लोक दुयेंताक पडले त्या लोकांक एमर्जन्सी वखदां मेळप सुद्दां मुश्कील जाली. प्रत्येकाची जीवन जे आसा पळय हें मेन आसा. धंद्या फडको बसलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना, पूण मेन मनशाचें कितें आहा आरोग्य. हें आरोग्य जर बरें उरलें जायत आमी पयसो केन्ना जोडपाक सोदता. तुका दिसता हें कंटिन्यू करपाचें काय अशें हें करपाचें ना? कंटिन्यू जो पर्यंत हाजेर पळय कितें सोल्युशन जायना तो पर्यंत कंटिन्यू दवरचें अशें म्हाजें मत आहा. पळयता आमी जे आसा ते कुडचडेलचे एक आयताराचें मार्केट आनी हांगा तुमी पळयता हांगा सगळ्याक हांगा गर्दी आसता, हजारांनी लोक आसता हांगा आनी सगळे मार्केट आनी हे मार्केटा भितर हजारांनी लोक असतात. पूण आज हांगा दिसता हांगा एक मनीस दिश्टी पडना. हातूंतल्यान अशें दिसता की कोरोना व्हायरसाचो आनी सगळ्या लोकांनी बरो दसको घेतला. ते बस ही स्ट्रीट सदांच सामकी फुल्ल आसता. हांगा हजारांनी लोक सदां भोंवता. आयतार जावन तो हो मेन मार्केट कुडचडेलें
आनी हांगा सदांच लोक आसून पूण आज हांगा एकूय मनीस दिसती पडना. हाज्यान दिसता की हांगा लोकांनी बरो प्रतिसाद दिला. गोवा 365ची टीम संदीप नार्वेकार, इर्शाद शेख, अमर चावारिया, संदीप कामोलकार, महेश गोवेकार, संदीप पिळगांवकर, हिरू महाले, अनिकेत नार्वेकर, रमेश नायक राऊत, संदीप तुयेकार, प्रहार सावर्डेकार आणि देविदास गावकार. प्रधानमंत्र्यान सांगिल्ले वरी झुजाचे दीस याद जाले. तेन्ना अशेच लोक भायर येवन वाजयताले आनी आमच्या सैनिकांक मानवंदना दिताले. तेच भाशेन समिस्त गोंयान 5 वरांचेर घरा भायर येवन कोरोना व्हायरसांतल्यान आमकां वाटावपा खातीर आपलो जीव धोक्यान घालपी दोतोर, नर्शी, पुलीस आनी हेर सगळ्यांक मानवंदना दिली. कोणे ताळयो मारून, कोणे ताटां वाजोवन, कोणे घांटी वाजोवन, कोणे ढोल ताशे बडोवन, जाल्यार कोणे शंख पासून वाजोवन. पळयात हो मनीसपणाचो वजरो. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दुबाव विरयत सद्याक तरी सगळ्यात व्हडलो धोको जावन रावलो तो कोरोना व्हायरस आनी तेच्या कडेन आमकां झुजपाक जाय. पूण जनता कर्फ्यून वेगळें जग दाखयलें जें आमी विसरूनच गेल्ले. मनीस घरांनी बसले पूण सैम मेकळेपणान रस्त्यार भोंवलो. आमच्या बातमीदारांनी टिपल्यात कांय आगळे वेगळे खीण. पळयात. सगळी कडेन होच देखाव पळोवपाक मेळ्ळो आनी आमी तो अणभवपाक शकतात. जावं मागीर ते शारांनी वा कुळागरांनी वा गांवांनी. कावळे, सुकणीं, सवणीं आनी हेर पक्षी. ही आमची राजधानी पणजी आनी रात दीस व्यस्त आसलेलो हो मार्केट रोड. थंयसून कॅसिनो बिटे दिश्टी पडटात आनी पळयात पारवे कशे मेकळेपणान रस्त्यार खेळटाले ते. आणि हे मडगावच्या SGPDA मार्केटातले देखावे.
पणजीच्या अटल सेतूचेर घिरट्यो घालपी गिधां कॅमेऱ्यांतल्यान टिपल्यात आमचो खबराकार जवाहर बर्वेन. आनी आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरियान आल्तीन रोडार टिपलेल्यो हाराच्यो हालचाली. आणि आमचो खबराकार रमेश नायक रावतान शूट केल्लें हें गोरवांचें संचलन. रस्त्यार भोंवतना दिश्टी पडली काय आमी ताका आरटीओ म्हणटात. आयतारा रस्तो तेंच्यांनी ताब्यात घेतलेलो आनी दिवचलच्या सुण्यांची दादागिरी कॅमेऱ्यांत बंदिस्त केली आमचो खबराकार महेश गोवेकरान. पळयात. ही मडगांव पालिका. आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार म्हणटा, विजय सरदेसायाच्या रुलींग पॅनलानूय न्हू वा सावियो कुतिन्योच्या शेडो कावन्सिलानय न्हू जाल्यार पोर्तुगीज तेंपावेले कार्मा सालसेतीचेर नदर दवरिल्ली ती नव्या वॉच डॉगांनी. पळयात. आनी आमच्या बरे मागप्यांनी धाडलेल्यो ह्यो कांय वेगळ्यो खबरो. माजर चानये वांगडा खेळटा आनी फामील चानयेच्या पोटापाण्याची वेवस्था करता. लोकांचे चोमे पळोवपाक मेळटा ते बस स्टँड, विमानतळ आनी रेल्वे स्टेशनांचेर. पूण भौशीक लागणुकेचे आनी समाजीक भलायकेचे भान हाडून दिलें ते ह्या भौशीक सुवातांनी. मडगांवच्या रेल्वे प्लॅटफॉर्माचेर दरेका प्रवाशाची खर तपासणी जाताली. वास्कोचो विमानतळ, मडगांवचें रेल्वे स्टेशन, पणजी, पेडणे, फोंडे, दिवचल, कुडचडचे निर्जीव बस स्टँड बरेंच कितें उलोवन गेले. जाल्यार बिठ्ठोण, एकोशी, हळदोणे वाठारांत लोकांनी प्रवासी बसी आनी आपापली गाडयो दारात बंद करून दवरलेल्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो. आमच्या गोंयच्या डिचोली शहरान आयज आमी पळयता, आयज कोणूच हांगा एकलोय मनीस भायर ना, कोणाची दुकानां सुद्दां उक्ती ना, कितेंच ना. केवळ फार्मासी आनी पेट्रोल पंप हेच फक्त उक्ते आसा. हे जे पाऊल सरकारान उचल्लें आसा ते खूपच बरें पाऊल आसा. ही जी चेन जी आसा कोरोनाची ती तोडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हो जर असो जर प्रयत्न जर कंटिन्युअसली उरत, म्हणजे डेली बंद उरूंक जाय अशें न्ही, पूण लोकांनी दक्षता घेवंक जाय. वो पीजी खाली करवा दिया था ना कर्नाटका में, तो वहाँ से अभी खाली करना पड़ा. फिर इवनिंग पे फिर बस पकड़ के फिर यहाँ पे घर पे आए. कैसा है तुम इससे इधर से? बस पे इंटरसिटी बस से. हाँ, और इधर किधर जा रहे हैं अभी? इधर शिवलियम से. शिवलियम जा रहे हैं. बोलो है. हाँ, भाई को बोला है, वो आ रहा है लेने. यहाँ लिफ्ट मांगे, इतने दूर तो आए हैं, फिर वो देख रहे थे कि लिफ्ट मिल जाए तो. नेटिव किधर है आपका? नेटिव राजस्थान. राजस्थान से. हांगा लोकांनी बरो प्रतिसाद दिला. एक हांगा मजेशीर गोष्ट म्हळ्यार आमी बस स्टँडार गेले थंय एक राजस्थानच्यान एक भुरगो आयिल्लो आनी तो एक स्टुडंट. जेन्ना ताका विचारलें पुलिसांनी तूं खंयच्यान आयला, पण तांकां कळ्ळें की हो बेंगलोरच्यान तो हांगा आयला आनी ताका शिवोलीचो. पूण पुलिसांच्यान विचारलें तुमी ताका कितें करपाक शकता. पुलिसान एक आन्सर दिलो की आमचे कडेन अशें कांयच ना की आमी ताका व्हरून लोकांपा बंद करतले. एक मजेशीर गजाल आसता, सरकारान अशी जे दिसता लोक येता भायल्यान तांकां चेक करपाक सावड्ड्या कुडचड्या कांयच अजून हें ना. आनी ही करची अशी अनेकाची मागणी आसा. कित्याक जरी जर भायल्यान आयलो ताका खंय दवरतले, ताका खंय हॉस्पिटलांत व्हरपाचो हें अजून पुलिसां पसून खबर ना. आनी त्या खातीर ही लोकांची मागणी आसा की बंद केल्या, पूण अशी लोक आयले तांकां कितें करपाचें तें सरकारान बेगीन हाजेर बेगीन हें करचें अशी लोकांची मागणी आसा. गोवा 365 प्रवर सावर्डेकर, कुडचडेच्यान.
तो वास्कोन आयज जनता कर्फ्यूक बरोच सपोर्ट मेळ्ळो आसा. तुमी जशें पळयता की हो जो FL गोम्स रोड हा हो एकदम ट्राफिकान भरलेलो आसता. हांगा पोर्टाच्यो गाडयो तशेंच लोक मार्केटींग आनी एक मेन सिटींतलो हो रोड. पूण हांगा पळयतालो हांगा लोक कोणूच दिसून येना. तशेंच पळोवपाक गेल्यार वास्कोचो फीश मार्केट बंद आसा. फूल फिशींग जेटी पळयत जाल्यार फिशींग जेटीचे ट्रॉलर्स खाली आहात, थिंगा ट्रॉलर्सूय ना. तशेंच रेल्वे स्टेशन आयज बंद आसा. रेल्वे स्टेशनाचेर सगळे ट्रेन्स कॅन्सल जाल्ले आसात. तशेंच गोंयच्यो ज्यो गोंयान येवपी ज्यो फ्लायट्स आहात त्यो फ्लायट्स चडश्यो कॅन्सल जाल्ले आसल्या. थोड्या प्रमाणात ज्यो येतात भितर अमके एक 20 ते 30 लोक येतात आनी तेच्या खातीर थोडे टॅक्सी कावंटर्सूय ओपन आहा. पूण ते म्हणटात तेंचो बिझनस एकदम डावन जाल्लो आसा आनी ते ओपन दवरल्यात कित्याक की ते इमर्जन्सी सर्विसीस खातीर. बिकॉज सम इमर्जन्सी कोणाक हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय जावं कोणूय अडकलो स्ट्रँडेड आसत जाल्यार तांकां पावोवपा खातीर ती टॅक्सी सर्वीस ओपन दवरलेली आसा. पळोवपाक गेल्यार वास्कोन बरो सपोर्ट मेळ्ळो आसा आनी वास्कोन पळयत जाल्यार चडशीं चड दुकानां सगळीं ऑलमोस्ट 100% शॉप्स बंद आसात. ओपन आसा ते फक्त थोडे फार्मासीज ओपन आसात. त्या भायर 1-2 पेट्रोल पंप ओपन आसात जेणे करून जर कोणाक इमर्जन्सी आसत जाल्यार तांकां बेगीनच्या बेगीन ती सर्वीस प्रोवायड. वास्कोन हे बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी लोकां कडेन उलयलें तेन्ना कळ्ळें की लोक ह्या प्रतिसादाक बरो सपोर्ट दिता आनी हाच्या फुडें असो जावचो असो म्हणटात कित्याक की बेगीनच्या बेगीन हो कोरोना व्हायरस हा जो बेगीनच्या बेगीन जो एका पासून दुसऱ्याक फॉरवर्ड जाता तो खंय तरी स्टॉप जावच्या खातीर वास्को स्टॅन गोवा शिवाय आज फोंड्या कदंबा स्टँडार बसीस पार्किंग करून दवरल्ले आसा. कदंबा तशेंच प्रायवेट बसी पार्किंग करून दवरल्ले आसात. पूण लोक हांगा कोणूच ना. सगळो सामको शांत हांगा आसा. कदंबाचे ऑफिस चालू आसा, मायक चलता, पण हांगा लोक कोणूच ना. इमर्जन्सी फेरी सेवा दवरलेल्यो पूण प्रवासीच नाशिल्ल्यान फेरीवाल्यांनी सादुरतायेन सुशेग घेतलो.
आमचे खबराकार पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया, इर्शाद शेख, फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक, पेडणेच्यान संदीप कामुलकार, दिवचलच्यान महेश गोवेकार, कुडचडच्यान प्रहर सावड्डेकर आनी मयेच्यान जवाहर बर्वे. गोंयच्यो सगळ्यो शिमो आयतारा बंद केल्ल्यो. अत्यावश्यक सेवा दिवपी कर्मचारी आनी भाजीपालो आनी हेर गरजेच्यो वस्तू घेवन गोंया येवपी गाडयो सोडल्यो जाल्यार एक्कय गाडी गोंयांत भितर येवपाक दिली ना. शिमेचे ते वटेन महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या पुलिसांनी तेंच्यो शिमो बंद केल्ल्यो. आमचे रिपोर्टर गोंय बॉर्डरीचेर बारकायेन नदर दवरून आशिल्ले. गोंय पुलिशेन एक्कय गाडी भितर सोडली ना. न्हयबाग पेडण्या गोंय महाराष्ट्र शीम, केरी 70चो चोरला घाट, काणकोण पोळे चेक नाक्यार कडक सुरक्षा वेवस्था आशिल्ली. पोळे चेक नाक्या वयल्यान पासार जावपा खातीर लोक चलत वतना दिश्टी पडटाले. दुसरी कडेन आंध्र प्रदेशा वचपाक भायर सरिल्ल्या पर्यटकांक केरी चेक पोस्टा वयल्यान परतून धाडले. पळयात हो आखो देका हाल. तो आपको कहाँ जा रहे थे आप लोग? हमें गोवा से आ रहे हैं, ट्रिप हो गया तो रिवर्स रिटर्न होने के लिए जाए तो बंद सब लोग रोक दिए. वहाँ फॉरेस्ट वाले हैं ना, वो रोक दिए. आपको मालूम था ना आज बंद है? मालूम है लेकिन थोड़ा इमरजेंसी है उसके लिए ट्रिप भी कैंसिल कर लेके जा रहे हैं. तो अभी क्या बोला उन लोगों ने, कब तक छोड़ेगा आपको? आज नाइट भी 9 o'clock, up to 9 o'clock. आपको 9 o'clock इधर ही रुकना पड़ेगा. और खाने पीने का अभी कैसे? खाने भी नहीं, कुछ भी नहीं, गोवा में भी कुछ नहीं मिले. आपको क्या लगता है इसके बारे में, जो बंद किया उसके बारे में? बंद किया है तो थाट तो अच्छा है लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो अच्छा रहने का. थोड़ा इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी भी रुक जाना पड़ता है, उधर लोग हॉस्पिटल में है. कसली कसली ऑफिसेस आहाय? दिवचलच्यान खबराकार महेश गोवेकार, पेडणेच्यान संदीप कामुलकार आणि काणकोणच्यान देविदास गावकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आयतारा जनता कर्फ्यू खातीर सगळे उद्योगय बंद दवरचे असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मारलेलो. मात त्याच्याच सांखळी मतदारसंघात वेदांताचो कारखानो चालूच आसलो. थळाव्या लोकांनी तेचेर तिडक उक्तायली. ही पळयात वेदांता कंपनीची उक्ती गेट आणि तेतूंतल्यान भितर वचपी ह्यो गाडयो. ह्यो कामगारांच्यो मोटारसायकली आणि भितर मोदीच्या उल्याक आव्हान दिवन आणि मुख्यमंत्र्याच्या नाकार टिचून धुवर ओतपी ही वेदांता कंपनी. तेचेर थळावे लोक कितें म्हणटा ते पळयात. आयज 22 तारखेक प्रायम मिनिस्टरान कालूच अपील केल्ले, सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट केल्ली अशी म्हटल्यार जाता की सबंद देशभर आयज कामांक कोणें वचप ना, जेणे करून हो कोरोना व्हायरस आहा तो स्प्रेड जावचो न्हू. आनी एक देशाच्या दृश्टीन एक बरी गजाल आहा. पूण आयज आमोण्या वायट दिसता आमकां तें पोल्युशन जावचें कसलें पडलेलें ना. पूण एटलिस्ट आयच्या दिसा तरी लोकांक मॅक्झिमम कामांक न व्हरता तांकां घरांत येवंक जाय आसलें, जेणे करून हो व्हायरस वाडचो ना. हांगा जाता कितें, थोड्यांक दिसता आमी फक्त कंपनीक कितें तरी ओपोज करता. आमचेय भुरगे कामांक आहा, आमचे भाव कामांक आहा, सगळे कामांक आहा. पूण हेजो अर्थ असो न्हू की एक दीस आमी बाबा बंद करून ते मातशें सांबाळुया. हे खरें सांबाळपाची गरज आसली. कंपनीन हेजेर विचार करचो आनी फाल्यां हेजो जर प्रादुर्भाव जालो आनी लोकांक जर कोरोना व्हायरस जालो जाल्यार हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? सरकारानूय हेजेर विचार करचो अशी म्हाजी मागणी आहा. आमोणच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. जनता कर्फ्यून आयतारा शिवोलचे एके बायलेचो जीव वाचयलो. हरशी ही बायल आपल्या गाडयार बसून आसताली, पूण आयतारा कर्फ्यूक लागून तिणी गाडो बंद दवरलेलो आनी ज्युस्ताक तेच दिसा एका विदेशी पर्यटकान तिच्या गाडयार हाडून गाडी मोखली. हो अपघात इतलो भयानक आसलो की थळाव्या लोकांचे काळीज लेगीत हाल्ले. विदेशी पर्यटक सोरो पिवन गाडी चलयतालो अशें थळाव्या नागरिकांनी सांगलें. तेचे गाडयेंत एक सोऱ्याची बाटली आनी ग्लास सापडलो. अपघाताक जबाबदार थारिल्ल्या ह्या पर्यटकाक शिवोली पुलिशेन अटक केल्या. पळयात. आयज तो तुमी एक्सिडेंट पळयतले जाल्यार तुमकां दिसता एक फॉरेनर येवन आमची गाडी ह्या आमच्या आंटीच्या गाडयेचेर मारल्या. सो
आतां म्हाका हें इसराचें पडटा मोदीक. आयज जावन आमी मोदीचें आयकून आमी आमचो रोड सगळो आमची शॉपां न्हू म्हणल्यार बंद दवरल्या. आयज आमची स्वताचे आमी आमच्या मोदीक रिस्पेक्ट दिवंक आमी आमची घरां शॉपां सगळीं बंद करून आसात. आनी हो तो फॉरेनर हिंचें बार ओपन आहा. आयज हांव स्वता आमचे बार आसा, आमचे बार आयज आमी बंद दवरला. हे फॉरेनर होलसेलान काल बरो स्टॉक गेल्ला आनी तेमी दवरला. आनी पळयत जाल्यार हे तुमचे गाडयेन आतां सिग्नेचराची बाटली आहा. स्टार आसलेली सोरो बरो सगळो भितर आसलेलो. ब्लॅक लिस्टार आहा तुका कशें गाडी कळ्ळी? आमची तुका कशें कळ्ळी? ती आमकां आमी इंटरनेटार काडल्या खबर. आमकां सगळी खबर काडल्या इंटरनेटाची आमकां हें केलां. ब्लॅक लिस्टार आसली गाडी. ओनर अजून ना. पुलीस येवन गेले. पुलीस येवन बसवले गेल्या. पुलीस येवन कितें करून गेले? पुलिसान म्हाका नांव दी सांगला वयर. आनी रिपोर्ट दी सांगला. रिपोर्ट तुमकां दिवपाक लायला? हय. पुलीस स्टेशन. खंयच्या शेवलेच्या. शिवलेच्यान खबराकार संदीप कामोलकार. आनी हाच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. घेयात भलायकेची जतनाय तुमचे आनी शेजाऱ्यांची. मोग आसचो.